Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 78, tourism. Speaker sir, first of all, I would like to congratulate our Honorable Chief Minister and our Minister for Tourism, Sri Rohan Kote, for Minister for Tourism, being honored with the designation of the Year Award at Patwa Travels Award held at ITB Berlin 2024, and also for receiving the Tourism Minister of the Year Award, celebrating his effort in fostering sustainable tourism and contribution to Goa's development. It is a pride for us, Speaker sir, and we are all proud, and Goa is also proud for receiving these prestigious two awards for the Tourism Minister. Speaker sir, speaking regarding my constituency and especially on my Baina beach, our minister is very much aware that there are a lot of now new tourists coming at Baina beach, especially the domestic and international. And I am very thankful to our government for creating a lot of infrastructure at Baina beach and promoting our Baina beach. Speaker sir, also there are a lot of water sports activities carried at Baina beach, and a lot of tourists are coming over there. But it is very sad, and I had requested our Honorable Minister and I reminded him, so I would request our Honorable Minister to have the facility of toilet facility at Baina beach, changing room facility, restroom facility, because there are no such facility, and इतले टुरिस्ट थंयसर वाडलेले आसा आनी ते खूब म्हणल्यार खूब त्रास जावपाक, आनी थंयसर आतां कितें जाला प्रायवेट ऑपरेटर स्टार्ट जाल्लेले आसा आनी ते थंयसर चेंजिंग रूम टॉयलेट फॅसिलिटी हे दिवपाक लागलेले आनी ताका जाय तितले ते एमावंट चार्ज करपाक लागलेले आसा ह्या टुरिस्टा कडसून. सो आमचे एवरी बिचीचेर आख्ख्या गोंया भितर म्हाका दिसता हे सगळे कडेन आसा, बट हांगा बायणा बिचाचेर अजून पर्यंत उरलेले आसा. हांवें खुबदां आमचे चेअरमॅनाकूय सांगलेलें आसा बेगीनच्या बेगीन ही जावची. त्याच प्रमाणे हांव सांगपाक सोदता स्पिकर सर, ही बायणा बीच अजुनूय खूब कडेन फाटीं पडलेली आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन थंयसर कितें तरी लोकांक आमी एट्रॅक्ट करपाक लागून, कित्याक थंयसर ओवर स्टे फॅसिलिटी ना. सो हांव मागता जो बायणा बीच आसा थंयसर जर आमकां टुरिजमाच्या सायडीकसून या प्रायवेट सेक्टरा कडसून कोणाक थंयसर रेंटाक दिवन जर आमी कॉटेज आनी हट सिस्टम जर थंयसर घातले बायणा बिचाचेर, म्हाका दिसता थंयसर टुरिस्टूय खूब एट्रॅक्ट जातले आनी थंय रावपाकूय येवपाक लागतले, आनी तेच्या लागून आमकां एम्प्लॉयमेंटूय आसा ते आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीनूय वाडटले. सो हांव मागता हेजेरूय मातशें लक्ष घालपाची गरज आसा. स्पिकर सर, speaking on a lot of other tourism related projects are pending with the department for which the inspection have been already carried out, such as main म्हणटा तो आमचो ब्युटिफिकेशन ऑफ सर्वीस रोड ऑन द बेंच फ्रंट बिलो फ्लायओवर फ्रॉम देस्तेरो टू बायणा. जो आमचो फ्लायओवर आसा तेच्या पोंदाक जो रस्तो आसा फ्रॉम देस्तेरो टू बायणा म्हण तेच्या मदीं फूल स्ट्रेच बायणा बिचाचो फूल स्ट्रेच आसा पळय, थंय टोटल ब्युटिफिकेशन करपाक इतलो सुंदर जागो आसा. थंयसर लोकांक कितले जाणांक थंयसर यूज करपाक मेळटले, वॉकिंग ट्रॅक जावंक शकता. हे आसा म्हाका दिसता हेजें ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें लक्ष घालची. त्याच प्रमाणे जे आयज पर्यंत खंयसरूच ना जो विवींग गॅलरी विवर्स गॅलरी म्हणटा, जो आमचो बायणाचो फ्लायओवर जाल्लो आसा, आनी हो फ्लायओवर इतलो सुंदर फ्लायओवर आसा, थंयसून तुका सनसेट दोनी आयलँडां आमची इतली ब्युटिफुली दिसता आनी सगळ्यांचो थंय डिमांड आसा आनी एक ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन प्लेस जातलो. थंयसर जर आमकां विवर्स गॅलरी थंयसर मेळ्ळे आनी म्हाका दिसता ऑन प्रायोरिटी आमचे मिनिस्टर घेतले. त्याच प्रमाणे फर्स्ट ऑफ इज कायंड इन प्रोजेक्ट इन गोवा, कित्याक गोंयान असो प्रोजेक्टूच ना आनी हो जर फर्स्ट जर आमी इंट्रोड्यूस करूंक शकता जाल्यार तो आमच्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन स्टार्ट करूंक शकता. आनी तो म्हटल्यार सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज हो सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज आसा तो बाकीच्या स्टेटीन आमी पळयता, बट आमच्या गोंयान अजून पर्यंत ना. आनी आमच्या थंयसर सड्याचेर एक ब्युटिफूल प्लेस आसा, थंयसर हो आमी सस्पेन्शन ग्लास ब्रीज स्टार्ट करूंक शकता. त्याच प्रमाणे ब्युटिफिकेशन ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल एट हेडलँड सडा हेजो प्रपोजल आमी दिल्लो आसा. मागता मिनिस्टरा कडेन हे बेगीनच्या बेगीन करून घेवचे. आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली एक्सपिटाइट दीस प्रोजेक्ट टू मेक इट अ रियलिटी सुनेस्ट. स्पिकर सर,
बायणा बिचाचेर उलयतना तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें बायणा बीच हो असो एकूच बीच आसा थंयसर आमकां 2 ब्युटिफूल आयलँड आसा. एक आयलँड म्हणटा ते ऑलरेडी नेवीचे थंयसर काम चलता, नेवीन टेक ओवर केल्लेलें आसा. बट एक आयलँड जे आसा जेका आमी बॅट आयलँड म्हणटा आनी कितें म्हणटा ते आयलँड आमकां हो ट्युरिस्ट स्पॉटाक लागून एक ब्युटिफूल जागो आसा. थंयसर आमकां जाय जाल्यार ट्युरिजम मिनिस्टरान जर इनिशिएटीव घेतली जाल्यार चॉपर सर्विसीस आमी दिवंक शकता. कित्याक इतलो बरो आयलँड आसा थंयसर. रोपवे आमकां घालपाक मेळटा थंयसर आमच्या आयलँडा वरसून आमच्या बिचा कडेन पर्यंत. त्याच प्रमाणे थंयसर जाय जाल्यार आमकां कित्याक तो आयलँड अनयुटिलायज आसा तेज्या लागून आमी थंयसर जे आमी हट्स घालूंक शकता, ट्रीज घालूंक शकता, कॉटेजीस घालूंक शकता. हे जर टुरिजमान घातले जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे ट्युरिस्ट एट्रॅक्शन जातले आनी लोक थंयसर युवप वचप जातले. सो हांव मागता कितें आमकां थंयसर खूब फॅसिलिटी आसा आनी हो खरेंच ब्युटिफूल आयलँड आसा. तेज्या लागून तेजेर एकोमोडेशन स्टार्ट करचें आमकां आनी लोकांक ही बिजनस आयलँड आमच्या बायणा बिचाच्या ऑपोजीट आसा ती 2 आयलँड बॅट आयलँड म्हणटा एका आमी बॅट आयलँड. एक आयलँड आसा ते नेवीन घेतलेले आसा. सो हो आसा आनी कित्याक आतां कितें आसा आमचें आतां मुरमाव गोवान आतां आमचो येदो व्हडलो इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल आतां न्यू इनॉग्रेट जावपाचो आसा बाय नेक्स्ट इयर जानेवारी म्हटल्यार. आनी इतले इंटरनॅशनल पॅसेंजर येतले आमचे जे ट्युरिस्ट येतले आनी जर असली फॅसिलिटी जर आमच्या मुरमाव गोवान मेळ्ळे विवींग गॅलरी मागीर सस्पेन्शन ग्लास गॅलरी आनी प्लस हे आयलँडाचेर जर जाल्यार म्हाका दिसता हे मॅक्सिमम ट्युरिस्ट थंयसर येवपाक लागतले. सो मागता कितें आमकां हेजेर खंय तरी आमकां थंयसर आयलँडाचेर एकोमोडेशनाची फॅसिलिटी टुरिजमाच्या अंडर जालेले इवन इट वील बुस्ट मी हेल्प मी फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन माय मुरमाव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी. त्याच प्रमाणे हांव मुद्दम आमच्या मिनिस्टराक सांगपाक सोदता स्पिकर सर आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सड्याचेर एक जॅपनीज गार्डन म्हणून आसा. हे जॅपनीज गार्डन आमचे पयलीं एमपीटीन स्टार्ट केलेलें आतां इट इज अंडर नाव विथ MPA. आतां ते जॅपनीज गार्डनाची परिस्थिती खूब वायट आसा. इतले लोक थंय येताले पयलीं नाव इट हॅज लॉस्ट इज ग्लोरी. सो हांव मागता कितें हे खंय तरी आतां न्ही MP इज रेडी टू हँड ओवर टू अदर पार्टीज. सो आज जर आमच्या टुरिजम डिपार्टमेंटान समज ते घेतले आनी थंय एक ब्युटिफूल टुरिजम स्पॉट जावंक शकता कित्याक खरोच बेस्ट गार्डन आसा ते जॅपनीज वीथ द टोटल व्यू ऑफ द अरेबियन सी. कित्याक खरोच बरो आसा. सो हांव मागता कितें मुद्दाम आमच्या टुरिजमाच्या अंडर घेतलो आनी मेंटेन केले जाल्यार म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या मुरमाव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीक जातलो. स्पिकर सर स्पिकींग ऑन डिमांड नंबर 82 इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नॉलॉजी to activate free Wi-Fi hotspot at strategic location in Murmao Goa constituency at the earliest, for which the proposal has already placed before the IT department. म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट करतलो आमचो मंत्री हेजेर म्हाका विश्वास आसा. त्याच प्रमाणे इन्स्टॉलेशन ऑफ CCTV security system in association with the Home Department at various strategic location in Murmao Goa constituency like Baina Beach, Headland, Sada Junction, Bogda, and also near school, temple, churches, mosque, and etc. Speaker sir, स्पिकींग ऑन ड्रोन कित्याक आयज आमकां खबर आसा ही ड्रोन टॅक्नॉलॉजी जी आसा पळय ती आयज सद्याक गरजेची आसा आनी ड्रोन टॅक्नॉलॉजी इज द नीड ऑफ दी आवर्स. आयज हे जे जगान आयज चल्ला इतले फास्ट हे म्हाका दिसता ड्रोन एड्युकेशन टॅक्नॉलॉजी प्लेस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. सो तेज्या लागून हांव मुद्दम सांगपाक सोदता आमच्या IT मिनिस्टराक ड्रोन ट्रेनिंग एंड ड्रोन हँडलिंग टॅक्नॉलॉजी आमी ताका एकेडमी म्हणूंक शकता. कित्याक ड्रोन इज नाव मोस्टली रिक्वायर्ड गॅजेट विच इज मोस्टली यूज बाय पुलीस डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्स फॉर मॅपिंग पर्पज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑर बाय फार्मर्स एक्सेट्रा. कित्याक ही ड्रोन जर एकेडमी आमच्या मिनिस्टरान जर हेजेर विचार केलो आनी ही जर स्टार्ट करपाची आसा आय रिक्वेस्ट द मिनिस्टर फॉर इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजी टू स्टार्ट न्यू एड्युकेशन एंड ड्रोन लायसनिंग ऑथॉरिटी इन अवर स्टेट. आनी हेज्या लागून जो जागो आसा तो आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुरमाव गोवा सगळ्यांक पयलीं खबर आसली मुरमाव गोवा सड्याचेर सब जेल आसलेली सब जेल एट हेड सड्याचेर आयज ती वेकंट आसा कित्याक आयज ती जेल कोलवाळे शिफ्ट जाल्लेली आसा. बरो जागो आसा व्हडलो जागो आसा. ही जेल जर सब जेल जर आमी एकेडमीक घालपाक जर आमी प्रोत्साहन दिलें ड्रोन एकेडमीक म्हाका दिसता हेजेर मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या लोकांक जातलो आख्ख्या गोंयांक जातले तशेंच आख्खे देशाचे लोक हांगा ट्रेनिंगेक घेवन येवंक शकता आनी इट वील बी म्हाका दिसता फर्स्ट स्टेट कित्याक आमची ड्रोन लायसनिंग ऑथॉरिटी आमच्या गोंयांत स्टार्ट जावंक शकता. सो हेजेर मातशें ड्रोन एकेडमी घालपाचेर लक्ष दिवचें आनी जागो आमचो थंयसर एवेलेबल आसा म्हणून आमकां चड त्रास जावपा ना. स्पिकर सर स्पिकींग लास्ट 2 पॉयंटाचेर कित्याक आयच्या न्यू जनरेशनाक जशें हांवें उलयलें ड्रोन इज इम्पॉर्टंट तशेंच आमचे न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रोबोटीक एंड कोडिंग आर इन्स्पायरींग अवर यूथ टू ड्रायव्ह इनोवेशन एंड प्रोमोटींग ऑफ सायन्स एंड टॅक्नॉलॉजी. I request the Honorable Minister to give more focus in the field of introducing the same at school level, organizing workshop, etc. Speakers, हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतालो कित्याक आमच्या
IT डिपार्टमेंटासून सायबर एज स्कीम स्टार्ट जाल्लेली, जेचेर आमी लॅपटॉप दिताले. आयज गरज आसा बिकॉज द रोबोटीक एंड कोडिंग हेच्या भितर हांव मागता IT मिनिस्टरा कडेन की सेम जे आमी पयलीं सायबर एजेच्या अंडर लॅपटॉप दिताले तशेंच आमी एवरी स्कुलांक जे रोबोटीक किट्स दिवपाचे स्टार्ट करपाचे आसा. हे रोबोटीक किट दिवपाक चड पयशे पडपाना, कित्याक स्टार्टींग फ्रॉम 2000 to 4000 भितर हे रोबोटीक किट्स येता. आनी हे किट्स स्टार्ट करपी आतां गोंयान ऑलरेडी मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट जाल्लेलें आसा. आनी आमचो गोंयचोच भुरगो बाय नेम मिस्टर म्हाजो फ्रेंड वास्कोचो योगेश केरकर हेतानूय स्टार्ट केल्लेलें आसा. एंड इन द नेम ऑफ क्युरियस मायंड, हे क्युरियस मायंडाच्या नांवान तेणें हें स्टार्ट केल्लेलें आसा. आनी म्हाका दिसता तेजे कडेन हे सगळे किट एवेलेबल आसा. हे तेणेन खुबशे इनिशिएटीव घेवन हे रोबोटीक एड्युकेशन फुडें व्हरपाक लागून प्रयत्न चालू केल्लो आसा. आमचो लास्ट टायम आमच्या बरोबर आयज ना बड्डे बॉय जो IT चेअरमॅन आसा तेणेनूय 2-3दा फंक्शनाक येयलेलो. आमचो मिनिस्टराकूय हांवें लास्ट टायम आपयलेलो, बट मिनिस्टर वॉज आउट ऑफ स्टेशन, ही कूड नॉट कम. बट हे फंक्शन हांवें अटेंड केलें, एकदम बरें आनी भुरगे इतले एन्जॉय करता. आनी तेचो कॉस्टींग 2 ते 4 हजार आसा. म्हाका दिसता एवरी स्टुडंट्साक आमी स्कुलान जर हे किट दिले, रोबोटीक किट दिले, म्हाका दिसता हेजो चडांत चड फायदो आमच्या भुरग्यांक जातलो, स्टुडंट्सांक जातलो. तशेंच लास्ट इयर जेन्ना दुबय रोबोटीक एंड कोडिंगाचे कॉम्पिटिशन जालें तेन्ना आमचे वेदांत कामत आनी उमा कुमायत हे दोगी जाण थंयसर पार्टिसिपेट जालो. हो उमा कुमायत म्हणटा तो एक टायल फिटराचो चेडो, टायल फिटराचो जो टायल फिटर, तेजे कडेन पयशे नासले, तेज्या लागून गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी मेळून पयशे एकठांय केले, 1.5 लाख रुपया एकठांय केलो आनी ताका दुबय धाडलो हे कॉम्पिटिशनाक. आनी थंयसर हे दोगांयनी वेदांत कामतान आनी उमा कुमायतान दोगांयनी गोल्ड मॅडल घेतले. इट वॉज अ प्राऊड मुमेंट. तेज्या लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, आमचे IT मिनिस्टरा कडेन, गव्हर्मेंट शूड इंट्रोड्यूस फायनान्शियल असिस्टन्स स्कीम फॉर डिजर्विंग गोवन टॅलंट इन रोबोटीक एंड कोडिंग. सो हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता आमचो ऑनरेबल IT मिनिस्टर जो एक डायनॅमीक मिनिस्टर आसा, यंग आसा, आनी ताका टुरिजम IT बद्दल खूब आवड असल्या कारणान म्हाका दिसता हे सगळे डिमांड्स आमचे फुलफील करतलो. आनी लास्ट एंड करतना हांव एकूच मिनिस्टराक सांगपाक सोदता, मिनिस्टर बाब, हांवूय तुजो कलीग फ्रॉम मुर्मो गोवा, जसो केदार तुजो कलीग तसो हांवूय कलीग. हांव 2 वर्सां जालीं तुजे कडेन डे एवरी टायम मागता. जसो तुवें गोवन हेरिटेज फेस्टिवल जो सालिगांव करता तो इतलो फेमस, तो एक तसलोच एक धाकटोसो फेस्टिवल म्हाका बायणा बिचाचेर दिवचो. ह्या वर्सा तरी प्लीज म्हाका दिवचो. 2 वर्सां जालीं हांव तुजे कडेन रिक्वेस्ट करता. खरोच कितें 2 वर्सां जालो हांव गोवन हेरिटेज फेस्टिवल पळयता. इट इज वन ऑफ द बेस्ट फेस्टिवल हांवें आयज पर्यंत पळयला. आणि very well organized by tourism. I appreciate you all for organizing such a beautiful Goan Heritage Festival at Saligaon. ह्या फावटी मात म्हाका आमच्या बायणा बिचाचेर दिवचो प्लीज. तो ट्रान्सफर कर नाका. हेरिटेज फेस्टिवल. थँक्यू. केदार नायक. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion listed in the House. Demand number 78, tourism. Speaker